आयज हांगासर हे सगळे भावीक आमचे जमलेले आसा ते एकूच सांगपाक तुमकां की आयज हांगा आमच्या देवस्थानान जे जाले एक 25 दीस म्हयनो जायत येयलो आतां की कचऱ्याचो प्रकल्प MRF शेड जी आमची हळडोणची पंचायत जी आमच्या देवळाच्या परिसरांत लागीं ही घालूंक सोदता सो तेका ह्या देवळाच्या महाजनाचो आनी हांगासर रावपी ग्रामस्थाचो विरोध आसा फक्त इतक्याच लागून की ही जी MRF शेड आसा ती आमच्या देवस्थानाच्या कुशीक आनी आमची देवाची बांय आहा तेचे कुशीक नाका आनी हेचेर प्रत्येक फावटी प्रेस मिडियान तुमी आमची प्रतिक्रिया घेतली आनी प्रत्येक फावटी आमी हें केलां। तशेंच तुमकां खबर आसा की एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कोम्युनिटीन आमकां पयलीं स्टे दिल्ली, मागीर कांय कारणां प्रेशरा मुळे ती स्टे विकेट जाली। म्हटल्यार तेच्या उपरांत शुक्रारा आमी जेन्ना डायरेक्ट कोर्टान ट्रिब्युनलान गेले तेन्ना आमचे एडवोकेट विनायक परबान थंय आर्ग्युमेंट करून जे कितें इलिगलिटीज आसल्यो हेच्यो कोम्युनिटीच्यो आनी पंचायतीच्यो त्यो जजाक दाखोवन दिल्यो आनी ती आमकां स्टे परती म्हणलेल्या 25 तारीख मेरेन। तशेंच हे सगळे लक्षांत धरतना आमकां खंय तरी देवाचो आशिर्वाद जाय म्हणून आयज सगळ्या ग्रामस्थांनी एक हांगासर एक आमी पुजा हांगयली सत्यनारायणाची फक्त इतकेंच हें करपाक की ह्या देवाच्या आशिर्वादान जे कोण आपली मनमानी आनी आपलो हें धरून जी शेड घालूंक सोदता ती देवाच्या आशिर्वादान देवान तेंचेर एक बरी सद्बुद्धी घालची आनी जे कोण मीपणान फुडें वयता तांकां सांगचें की बाबा देवाच्या जाग्यार असलें हें चलना म्हणून ही देवा कडेन आयज आमी पुजा धरून आमी घराणें सुद्दां घातलेलें आहा की जो कोण हेतून फुडें सरता आनी जे देवाचे जे भावना कडेन लोकांच्या भावना कडेन जो खेळटा तेंचे तकलेन एक बरी सद्बुद्धी घाल बरें हें घाल की हो जो प्रकल्प हा तो अवश्य जावचो म्हटल्यार देवळाच्या परिसरांत देवळाच्या कुशीक नाका तो पयस आसचो इतकेंच म्हणपाक ही आमी पुजा हांगा आंगयल्ली आसा। तशेंच हांव मागता सरकारा कडेन की हेचेर लक्ष घेवचें आनी जो हांगासर हो प्रकल्प आसा तो फक्त आतां 22 तारखेर आमचे रामाचें हें आसा अयोध्येक आनी जे मोदी सरकारान जे 500 वर्सांचे जे आख्ख्या भारतीयांचे हिंदू धर्माचे जे स्वप्न आसलें की राम मंदिर अयोध्येक जावचें तेच्या जन्मभुमीर आनी ते 22 तारखेर स्वप्न पूर्ण जाता। तशेंच हांव ह्या ग्रामस्थाच्या हितून आमचे माननीय प्रधानमंत्री मोदी तशेंच अमित शाह नड्डाजी आनी आमचे गोंयचे जे CM आसा डॉ प्रमोद सावंत आनी तनावडेजी हेका सांगूंक सोदता की जे 22 तारखेर तुमी रामाचें करता तशेंच हांगा एक रामतेश्वराचें स्थळ आहा सो हेचेरय तुमी लक्ष घालचें हें आमचें देवाचें। सो जशें लोकांक थंय 500 वर्सां झगडचें पडलें रामाच्या हेका लागून तशें रामत्या गांवांतल्या लोकांक ह्या देवळाक लागून झगडोंक लावं नाका जो कितें न्याय आहा तो तुमी आमकां दिवचो इतकेंच मागता। हांवूय तेच सांगूंक सोदता तुमकां की 1 म्हयनो जालो आमी आतां हेवटेन नाचता हांगासर ती एक कोयर हांगासर नाका म्हणून पूण आजून पासून आमचें हें सारकें जायना फक्त आमकां फुडें तारीख मेवल्या सद्या आमी आतां हें सांगलेल्या प्रमाणान रामाच्या देवळाक लागून आमी आतां इतले तेंच्यांनी मोदी सरकारान बीन हें केल्लें आसा हो आमचें जागृत देवस्थान हांगासर मातशें हांगा वायट कितें जालें जाल्यार आमी सगळीं बरीं ना जाता बरी ना जावन वयता हांगासर वायट मनशां थंयसर वचोंक जायना त्या जाग्याचेर आनी त्याच जाग्याचेर थंय बांय कडेन ते हें घालता कोयर हाडून घालता तांकां आमी कितले फावटी सांगले की तो कोयर घालूं नाका म्हणून पूण हांव नको ते कित्याक लागून थंयसर घालूंक सोदता ते हांव ह्या आमच्या निवडून येयल्ल्या आमदाराकूय सांगता की आमकां तेजे कडेन दुश्मनी कांयच ना खरेंच सांगता आमकां तेजे कडेन दुश्मनी ना पूण हांव सांगता तेका ह्या आमच्या देवळा कडेन हाडून घालूं नाका म्हणून ते फक्त ते खंयसरूय व्हरून घाला इतलेंच हांव तांकां सांगता। MRF एक्चुअली एकदम गरज आसा आयज there's a high court ruling also की MRF has to be in each and every constituency MRF शेड मॅटेरियल रिकवरी सगळें आसपाक जाय आनी म्हजें हें आसा की MRF शूड बी तें रावना पूण हांव एक्चुअली आयज हांव कितें सोशल मिडियान पळयता पेपराचेर आयकता आयज लोक सारके लोक सारके एकदम अनइजी सारके बेजार जाल्ले आसा की दरपेंत हांव ते मिडियाचेर पळोवन हांव चिंतूंक पडलो की म्हाका खबर की आतांचो MLA आसा हाल्दोणचो MLA ताणें ऑलरेडी सांगलें ती ऑलरेडी ताणें जागो दिलो 1 year बॅक आनी हांव चिंता त्या जागेचें कितें जालें आनी दरेपेन आयज काल MRF शेड हांगा आमचें टेंपल आहा ती आमचें रामतेश्वर टेंपल आहा ती ताजें दरेपेन ती काम कमी केलें आनी लोक वर व्हेरी
अनहॅपी अबाउट इट बिकॉज खूब बोबो जालो ह्या दिसांनी. हांव कितें म्हणटा पळय MRF शेडाची गरज आसा, पूण म्हजें मत आनी 10 वर्सां आमी आयज पॉलिटिक्सान आसले, आमी MLA असले हांगाले 10 वर्सां, आतां एक्स MLA आसा. तेन्ना आमी ग्राम सभान बी सगळें घेतलेलें आनी तेन्ना लोकांनी सांगलें आमकां नाका एक शेड. आमी ते ओके आमी फुडें पळया. तेन्ना जस्ट बिफोर माय इलेक्शन ताजे उपरांत आमी कितें तें अरेंजमेंट करपाक ऑलरेडी थारिल्लें म्हणजे तकलेन कितें करपाचें आनी एक MRF शेड दिवची म्हणून. पूण कोणाक त्रास जावंक फावना, लोकांक त्रास जावंक फावना. तशेंच आमचे टेम्पल्स जावं एनी रिलिजियस इन्स्टिट्यूशन म्हणजे जावं आमचे चॅपल जावं आमचे इगोर्जे ना आमचे कॉपे नाल्यार मॉस ती एक्चुली ती येवंक फावना. कित्याक कितें एक देवाचें जागो तो देवाचें जागो आसूं ऑटोमॅटिकली ते MRF तेच कचरो सगळो आमचोच कचरो, पूण ते देवा ते टेम्पला कडेन नाल्यार चर्च जावंक फावना. ते एक गाण आसा. सो तीच मागणी आसली. पूण आतां इतले बोबो चल्लो आसा आनी त्या खातीर म्हाका हें बरोबर न्हू. कित्याक कितें हांव कितें म्हणटा MRF शेड घे, सगळ्या लोकांक घे, ग्रामपंचायतीन घे, गो टू फॉलो द प्रॉपर प्रोसिजर. आयज तो आमचे कोमलेदार आसा हांगा आयज काल आयज हो जागो दिला NOC आमी टॉयलेट बांदता. आमी ते प्रॉपर प्रोसिजर फॉलो करून आमचो बाब चागेस करवालो फ्लॅट आसा ताका परमिशन घेवन आयज आमकां ते NOC दिल्ली आसा. बिकॉज आयज टुडे इज पॉसिबल टू बिल्ड अ टॉयलेट विदाउट एनी प्रॉब्लम. कोणाचो हांगा बोबो ना, एवरीवन इज हॅपी. तशी कसली कामां आसत जाल्यार परमिशन घ्या, फॉलो द प्रॉपर प्रोसिजर. कोर्ट ऑफ कोमलेदार म्हणून आसता आनी गव्हर्मेंटाचे परमिशन आसता, पंचायतीचे परमिशन सगळें करून करपाचें. पूण लोकांक त्रास करपाना. आयज काल हांवें दिसता म्हाका लोकांक भरपूर त्रास जाल्ले आसा आनी तशें फुडें जावपाचें ना. कित्याक आमी आसतना लास्ट 10 years म्हाका म्हाका याद येना ना तुमी कोणाकूय विचारा, तुमीच मिडिया आसा अशें आनी केन्नाच अशें पळोवंक ना इतल्या लोकांक त्रास जाल्ले आसा. आयज काल फक्त एवरी डे समथींग सम ब्रेकिंग न्यूज इज कमिंग अप and people in a total distress and everybody is completely uneasy and unhappy. So this should not happen.